काणकोण खोलातल्या मलोरे भलायकी केंद्रात मलोरेच्या थळाव्या पंचान मलोरे, गवळ, कुड्डी आणि नुवे ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकां खातीर फुकट भलायकी शिबीर आयोजीत केल्ले। ह्या शिबिरांत 300 वयर लोकांचो आस्पाव आशिल्लो। ह्या शिबिरांत स्तनरोग तपासणी आणि दोळ्यांची तपासणी करपी दोतोर हाजीर आशिल्ले। थळावो पंच पंढरी प्रभू देसाय हांच्या वाडदिसा निमतान हो शिबीर लोकां खातीर आयोजीत केल्लो। ह्या भलायकी शिबिरा वेळार आदलो उपमुख्यमंत्री आणि आदलो केपेचो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकार, झेडपी शाणू वेळीप, थळावो पंच पंढरी प्रभू देसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। लोक अशे आपले घरचे मेंबर, आपले घरचे सदस्य अशी पद्धतीने ट्रीट केल्ले असतात आणि त्याचबरोबर त्यांच्या हेल्थाची काळजी घेवप गरजेचे। आता म्हाका म्हणा की आपल्या देवा कृपेन आपलो चलो आता डॉक्टर जाल्लो आसा। आपल्या तकल्याक अशें आसा की जे काही ना काही चालू करप, की आयज एक कॅम्प घेतलो फाल्यां आनी कितें करप, काही तरी लोकांची म्हणजे आपली जे लोकांनी इतली वर्सां आपली सेवा केल्ली आसा, लोकांनी आपले जीव हे केल्ली आसा, लोकांची सेवा करपाक आपली संदी मेळ्ळी आसा। आपण राजकारणात राहून खूप कितें केला, त्याचबरोबर हेल्थाच्या दृश्टीने लोकांची काळजी घेवप हे मोठे काम आसा। आणि ह्या घरा भितर तुमकां खबर आसतलें की आता आमच्या कृष्णान उल्लेख केलो की त्यांचे शिकपाक मेळटा, कितें अनुभव आसा। राजकारणा भितर 6-7 फावटी पंच जाल्ले आसा। वारस असो आसा की त्यांचे बापूय पंच जावन सरपंच जाल्ले आसा। राजकारण त्यांचे पयलीं पासून घरा आसा। ताका लागून सगळे पंचायत बॉडी जी आसा आमच्या खूबशे हे आसा, त्यांचे मार्गदर्शन लागता।